3 दीस पयले हांगासर फ्लडिंग जालें आनी 1-2 घरांनी उदक गेल्या कारणान म्हाका दिसता प्री मॉन्सून काम खंय तरी कमी पडलेलें आसा हांगासर। आनी म्हाका सांगूंक दिसता की लोकांनी हांगासर माती डंप केल्या गटराचेर, गटर चोक केला। म्हाका दिसता 2-3 ट्रक मातीत आहा, लोकांनी हाडून थेयल्या। हांव रिक्वेस्ट करता लोकांक की अशी गटरांचेर माती हाडून उडोवंक जायना, तेका लागून आमकां काम करपाकूय त्रास जालो। आनी प्री मॉन्सूनान खंय तरी आमकां ह्या वॉर्डान राजनाच्या वॉर्डान लेबर शॉर्टेज जालें, तेका लागून तेजी आजून क्वॉन्टिटी सोंपोंक ना। आमकां एकट्याक 500 मिटर दिल्लोली, म्हाका दिसता तेजी 200 मिटर जाल्या, 300 मिटर आजून आहा। एक्चुअली आमच्या वास्कोन सगळे कडेन झाडाक आमी ट्रीम सप्तका कारणान ट्रीम केलेलें आहा, तेका लागून लेबर डायवर्ट करपाक खूब त्रास जाता। मातशी लेबर शॉर्टेज आहा। हांव UD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की आमच्या म्युनिसिपालिटीक A क्लास आसल्या म्हणून तेणी एक लेबर आमकां प्रोवायड करचें। इवन सप्तक लागीं पावलेलें आसा, इवन लँडस्लायडींग चालू आहा। देस्तोरे कडेन लँडस्लायड जालें, आयज सकाळीं व्हडलें झाड पडलां, आमी ती JCP फायर स्टेशन काडून क्लियर केल्लेलें आसा। पावसाक आमी कांय करूंक शकना, पूण आमी जाता तितलें प्रिकॉशन घेवंक शकता। तशेंच हांगा सायडीकूच नेक्स्ट यतिनाच्या वॉर्डानूय म्हाका दिसता खंय तरी कंपाऊंड पडला, थंय लेबर घातलेले आसा। लेबरांची शॉर्टेज आसा। मेन रिजन म्हणल्यार खूब अशें दूख जाता की कालच्या पावसान लोकांच्या घरान उदक येयलें, लोकांच्या घरान उदक केन्ना वचोंक जायना आसलें, दूख दिसता। आनी मेन उदक वचपाचें रिजन म्हणल्यार थंय काम जावंक ना। आमी ओपोजिशन आसल्या कारणान स्ट्रेट अशें तोंडार सांगताले ना लेबर मेळचें ना, तूं आमच्या हितून यो तुका लेबर दिता। हें असलें जावंक जायनासलें। ना म्हणत जाल्यार ऑलमोस्ट 9 म्हयने म्हणल्यार म्हाका एक दिसा लेबर मेळोंक ना, आनी तें लेबर मेळोंक ना आनी हांगा काम जावंक ना, आनी तें ओवरफ्लो जावन लोकांच्या घरान उदक गेलें।